धर्मेश वांगडा कोण ना अमको गेलो तमको गेलो म्हणून आणि मोजकेच कार्यकर्ते आसा म्हणून स्टेटमेंट केलो तेंच्यांनी आणि कार्यकर्ते समज दादागिरी दाखयता जाल्यार पुलीस कंप्लेन कर म्हणून अशें तेंच्यांनी संबोध केले मिडिया। हांव तांकां सांगूंक सोदतां शिवन केन्ना हंटिंगाक वयता पळय एकलोच शिकार करता, ताका लागून हांव एकलोच प्रेस कॉन्फरन्स बसलेलो आणि जे म्हणटा पळय सगळें दाखोवपाचें नासता। रिजल्ट कळटलो तुमकां, दिवपाची गरज आसा हे तुमी काल प्रेस कॉन्फरन्स घेतला पळय तेजे वयल्यान कळटा। हांव एकटो आसूं म्हाजे फाटल्यान कोण आसा हें तुमकां शेवट पर्यंत कळचें ना, जेन्ना रिजल्ट येतलो तेन्ना कळटलें। आयज जी उपस्थिती आसा तेजे वयल्यान तुमची रिप्लाय आनी म्हाका दिवपाची गरज ना। प्रत्येकाच्या मनान भंय आसलो की 6 जाणां भितर हेंच्या भितर स्प्लीट जातले म्हणून, पूण आमी जी मॅसेज दिली लोकांक जशें आतां राजेशान सांगलेलें आसा, आमी हे फावट काँग्रेसी बरोबर आसा आनी काँग्रेसीक आमी निवडून हाडटले हें आमी तुमकां परत एकदां सांगून